दिव्यवाणी 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 लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक विनोद गंगळेचो प्रणाम आणि मोगाचो नमस्कार. मोगाच्यानो परत एक पोटी भो आपुरबायेच्या भलायके संवसारांत म्हणल्या ह्या माहेत कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार हांव आशेतां. आनी आज परत एक पावटी आमच्या स्टुडियोंत तुमकां एक विशेष माहेत दिवंक आमचे संगी हांगासर हाजीर आसात मानादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो. फाटल्या सबार आंकड्यांनी विविध विशयाचेर भलायकेच्या दायजा विशीं तांणी आमचे संगी मोलादीक माहेत वांटून घेतल्या. आनी आमी जाणाव आजकाल आमी हेरा लागीं उलयतना या आमच्या परिसरांत पळयतना सामान्य जावन आमकां आयकूंक मेळचे ते सामान्य शब्द जावन आसात शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल. वय हे असले थोडे समस्या आमच्या जिवितांत एक अविभाज्य अंग म्हणले बरी आतां परिवर्तन जालात. पूण ह्या समस्यांक कारण कितें आनी त्या विशयांत चडीत माहेत आनी ते कंट्रोलाक कशें दवरयंत ह्या विशयांत सविस्तार रितीर फाटल्या सबार आंकड्यांनी आमच्या संगी तिची माहेत आमच्या संगी वांटून घेतल्या मानादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो हिणें. आनी आज एक विशेष कार्यक्रम हांगासर आमी मांडून हाडला आसता. आयच्या कार्यक्रमाचो विशेश जावन आसा ब्लड प्रेशर. ह्या ब्लड प्रेशरा विशयांत चडीत आमी जाणा जावंक आतां व्हरतो अवकाश देखून सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नांवे आज आमच्या संगी हांगासर हजर आसात मानादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो. तुमकां आमी मोगाचो मानाचो येवकार आशेतां. देव बरें कर. सिस्टर, फाटल्या आंकड्यांत आमी डायबिटीसा विशयांत एक संवाद चलयलो. डायबिटीसाच्या ताचें मूळ कशें आरंभ जाता आनी ताका खंयच्या रितीर कंट्रोलाक हाडयंत भोव आपुरबायेन तुमी आमच्या विक्षका संगी माहेत वांटून घेतली. आतां लागीं लागीं एक म्हयनो उतरलो आनी एका कार्यक्रमाक आमी हांगासर आयते आसा. पूण एक अवलोकन करया. फाटल्या एका म्हयन्यांत तुमकां खंयच्या रितीची प्रतिक्रिया आयल्या आनी ह्या कार्यक्रमा विशयांत तुमकां कितें भोगलें, लोकांतून तुमकां कसले एक प्रतिक्रिया आयली, आतां आमच्या विक्षका संगी ती वांटून घेया. वय ह्या लास्ट प्रोग्रामा वरवीं मस्त जाणांक समजून आयल्या आनी मस्त जाणांनी म्हाका फोन करून विचारलें आनी क्लिनिकाक आयिल्ल्या वेळार डायबिटीस आसतना कसली जाग्रत या मुंजाग्रत म्हणटात न्ही तशें घेजय आनी असले डायबिटीस आसतना खंयच्या रितीचें खाण सेवचें या कंट्रोल दवरूंक कितें करयेत असले मस्त रितीची एक माहेत तांकां लाभल्या. तेन्सनय तांच्याय एक ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करूंक या अवेरनेस तांकां अशें जाता, अर्ले सिमटम्स तांकां येतात देखून इमिजिएटली ते येवन खालें करीचें या ब्लड शुगर चॅक करीचें की हे खंयचे ते कसली थोडी सवालां विचारून ती समजून तांकां आयल्या म्हूण म्हाका मस्त संतोश भोगता. देव बरें करूं सिस्टर. कित्याक म्हळ्यार भोव आपुरबायेचे हे कार्यक्रम सबार जाणांनी पळयला म्हूण सांगूंक साकच तांणी कमेंट बॉक्सांत ते कमेंट घालतात आनी तशेंच हेरां संगी हे कार्यक्रम ते शेअर करून घेतात. आनी प्रत्येक जावन तुमी चलोवन वरचे ते एक कॅम्प हर एका म्हयन्यांत ते एक तुमची विशेष सेवा म्हणच्यान ते म्हाका व्हरतो संतोश आनी म्हाका एक अभिमान भोगता त्या विशयान. तशें ह्या म्हयन्यांत हे तुमचें कॅम्प केदाळा आरंभ जाता आनी खंयच्या विशयाचेर आरंभ जाता. कार्यक्रम सुरवात करच्या पयलेंच एक पावटी पयली माहेत तुमचे तोंड आमच्या विक्षकान. वय हर एक पावटी हें प्रोग्राम जाल्ल्या दुसऱ्या दिसाच हें आरंभ जावचें आनी हांगा हें कॅम्प 29 4 तारखे मुसर पुरवा सोमारातावन शनिवारा मुसर 1 हप्तोभर चालू आसतलें आनी तोकोट तशेंच गुरपूर क्लिनिकांत आसतलें आनी आयिल्ल्यांक सर्वांक फ्री BP चॅकअप. आनी ह्या पावटी आमी तुमी ऑलरेडी सांगलें रक्तदाबा विशयांत या ब्लड प्रेशरा विशयांत देखून आयिल्ल्या सर्वांक फ्री ब्लड प्रेशर चॅकअप आसतलें आनी ताच्या विशयांत चडीत समजून आयिल्ल्या सर्वांक मेळटली. तुमी आतां सांगलें रक्तदाब, ब्लड प्रेशर आनी BP. चढाव वता आजकाल उलयतना
कशेंय जाल्यार 10 ते 5 जाणां जावन ही विशय येताच. हर एकल्या सांगतात काल साहेबा ब्लड प्रेशर, काल साहेबा रक्तदाब, काल साहेबा अशें म्हणटाना हे प्रेशर ब्लड प्रेशरा विशयांत हर एकल्याक एक आतुराय आसा आनी ती एक सदांची एक पिडा म्हूण सांगच्यान ती कांय सुद्दां पावना. देखून आमच्या विक्षकांक म्हणजे तुमकां पयले सवाल हे ब्लड प्रेशर म्हळ्यार कितें सिस्टर, ह्या विशयांत कितें माहिती आमी आशेवेन तुमचे तावन. ओके, कोंकणीन तुमी सांगलें रक्तदाब या ब्लड प्रेशर. आतां आमी उदकाचो पंप पळयला. आतां उदकाचे पंप आतां उदक पंप जाता. तें उदक त्या पायपांतल्यान वता आसतना त्या पायपा वयर एक प्रेशर पडटा या बोर पडटा म्हणटात. तशेंच काळीज एक पंपा वरी. ओके. 2 नमण्यान तें काम करता. आतां आमच्या पॉप्सांत या लंग्सांत ब्लड नितळ जाता आनी तें ब्लड हें हार्ट ते कुडीच्या विविध भागांक धाडटा, सप्लाय करता. त्या दाडा थंयसर एक वता आसतना एक बोर या प्रेशर पडटा. तशेंच कुडीच्या हेर भागांनी आसलें रगत परत तें पॉप्साक या लंग्साक हाडटा आनी तें थंयसर नितळ जाता. हें निरंतर काम जावंक आसता. आतां कशें हें रगत पंप हार्टांत तावन पंप जाताना ते रक्तनाळी म्हणटात न्ही, ब्लड वेसल्स त्या वयर पडटा न्ही तें प्रेशर या बोर, ताका रक्तदाब या ब्लड प्रेशर म्हणटा. हे प्रेशर म्हणून आमी सांगता रगत वेतना थंयसर वत्तड म्हणून आमी सांगता. तो 2 रितीचो वत्तड आसा म्हूण आमी आयकलां. ह्या विशयांत एक माहिती सिस्टर. वय 2 रितीन आमी सांगता, सिस्टोलीक प्रेशर एंड डायस्टोलीक. आतां हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट जाता या हार्ट ब्लड पंप करता या कॉन्ट्रॅक्ट जाता म्हणटा आमी. त्या टायमार त्या रक्तनाळींचेर या ब्लड वेसल्सांचेर पडच्या प्रेशराक सिस्टोलीक प्रेशर म्हणटा. ओके. ते आमी सडावत 120 तावन 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्युरी, 120 तावन 140 मिलीमीटर मर्क्युरी मुसर आसता ते नॉर्मल. मागीर ब्लड रिलॅक्स हार्ट रिलॅक्स जाता. त्या दाडा रगत थंयसर भितर सरता आनी हार्ट रिलॅक्स जाता. त्या टायमार पडच्या त्या प्रेशराक आमी डायस्टोलीक प्रेशर म्हणटा. तें 60 to 90 रेंजर मिलीमीटर ऑफ मर्क्युरी आसता ते नॉर्मल. ताच्या की चड आतां हांवें सांगलें सिस्टोलीक प्रेशर 120 तावन 140. 140चे की चड जाल्यार, तशेंच डायस्टोलीक 90चे की चड जाल्यार थंयसर समस्या येता. सो तशें म्हळ्यार आमच्या काळजांतल्यान रगत पंप जावंचे तो एक वत्तड तो एक थीर रितीर आसता. इतलेच वत्तडाचेर 2 रितीचे वत्तड तुमी आतां आमच्या विक्षका संगी तुमी वांटून घेतले आनी हातूंत कांयपणी इल्लें चड उणें जाल्लें त्या जाल्यार तें प्रॉब्लेम जाता म्हणटा. अशें प्रेशर चड जावंक कितें चड कारण आसा? ओके, आतां 95% कारण नासतना BP येता या हायपरटेन्शन येता म्हणून कारण नासतना. ताका आमी प्रायमरी हायपरटेन्शन वा एसेन्शियल हायपरटेन्शन या कोंकणीन सांगचें तर कारण नातिल्लो रक्तदाब म्हणयत. पूण 5% निर्दिश्ट कारणांनी जाता. जावं पुरो किडनीची पिडा या पिट्युटरी ग्रंथी आसा ताची सूज आसल्यार या थायरॉयड ग्रंथी ताची कांय प्रॉब्लेम आसल्यार या स्त्रियांतय गर्भेस्त स्त्रियांतय थोडे फावटी दिसून येवचें प्रेशर ही एक निर्दिश्ट कारणांनी येवच्या प्रेशराक या चड जावच्या रक्तदाबाक आमी सेकंडरी हायपरटेन्शन म्हणटा. म्हळ्यार कारण आसुल्लो रक्तदाब. आतां हांवें सांगलें पयलें 95% कारण नातुल्लो रक्तदाब. पूण ताका रिस्क फॅक्टर्स म्हणून आसात. ते रिस्क फॅक्टर जावन आसात एक अनुवंशीय या कुटुंबांत कोणाक BP आसा जाल्यार पळय ते भुरग्यांक येवचे चान्स आसा एक. दुसरें कुडीन चड मोटाय. हांवें लास्ट अंगट्यान सांगिल्लें कशें डायबिटीस
आसले मोठाय आसल्यार डायबिटीज चडटा ओबेसिटी ओबेसिटी तशेंच हांगाय ओबेसिटी आसल्यार या मोठाय आसल्यार BP चडोवन वेची आमी पळयता. तिसरें थंयसर मोतीचो भर म्हळ्यार टेन्शन काणूचे न्ही, चड टेन्शन चड BP तसले समस्ये. आनी थोडे फावटी एक आमी सांगचें आसा त्या मनशाक राग येता BP चडल्या म्हणना म्हणून वय वय तशें म्हणटात न्ही. एक्चुअली काल म्हळ्यार तें रागिस्ट या तसलें एक नेचर आसल्यार या हर एक ल्हान ल्हान संगतीक राग करचो, या ल्हान ल्हान संगतीन टेन्शन करचें असलें मुखार BP येवंक चान्स आसा, या BP चडोवंक चान्स आसा. मागीर दुमटी या बिडी सिगरेट सेवन अल्कोहॉल असले पुरा संगती यूज करनासतना या सेवंत आसतना ताकाय हें प्रेशर चडोवंक कारण आसा. मागीर आमी सांगलें लायफस्टायल ही एक लायफस्टायल डिजीज म्हूण येत. कित्याक म्हळ्यार आतां थंयसर व्यायाम उणें जालां, थंयसर एक्सरसायज उणें जालां, मोतीच्यो चटवटीको चड जाल्यात, कुडीचे एक्सरसायज या चटवटीके उण्यो जाल्यात. अशें जावन हें एक रितीचें हाका प्रेशर येवंक कारण आसा. सिस्टर आतां तुमी सांगलें आतां खंयच्या रितीर खंयचे फॅक्टर्स आमकां ह्या आमच्या रक्ताचो दबाव या कितें म्हणटा ब्लड प्रेशर चडोवंक साध्यता आसा म्हूण तुमी भोव आपुरबायेन आमच्या विक्षका संगी वांटून घेतले. आतां म्हाका तुमी सांगा एक नॉर्मल मनीस ताचें ब्लड प्रेशर चडलां म्हणून कळाचें जाल्यार कांय तरी इल्ले सिम्पटम्स या खुणा कांय पुणी आसाचेच. ते खंयच्या रितीची खुणा जर तर एका व्यक्तीच्या कुडींत उत्पन्न जाताना आमी ब्लड प्रेशर चडलां म्हणून एका निर्धाराक येवंक जाता. सडावत जावन एक 50% जाणांक तांकां ती BP आसात म्हूण कळना, लक्षणांत दिसनात. नॉर्मलच आसतात. BP आसल्यार तांकां कसले सिम्पटम्स आसना. पूण थोड्यांक थोडे फावटी इल्ली तकली पडापड, ती तकली पडापडाची गुळी केल्यारय ती तकली पडापड रावना. त्या दाळा एक BP आसा या सडल्या तशें सांगयेत. थोडे फावटी नाकांत रगत येवचें, एक दोन आनी थोडे फावटी इल्ली दिश्टी इल्ली मंद जाल्ले बरी जावचें तसलें एक आसल्यार. पूण ताच्या चड 50% निर्भागपण कितें म्हणचें गे म्हळ्यार थोडे फावटी BP आसा म्हूण कळटा आस्पत्रेक पावल्या उपरांत कांय एक सायड गेल्या म्हणटात या आर मारल्या म्हणटात या हेमरेज जावन या मनीस एक कोमाक पावला थंय वचून पळयतना ह्या व्यक्तीक BP आसा म्हूण तसलें एक निर्भागपण अनाहुतां घडटात. पूण सडावत 50%ांक सिम्पटम्स नासतनाच कांय BP आसात म्हणलें कळना. तशें आतां तांकां BP आसल्यार सिम्पटम्स ना म्हणटात तुमी, सो जाल्यार तांचें रुटीन तांचें दैनंदीन कामाक तें कांय आडखळ जायना गी तांकां? अडखळी जायनात. पूण थोडे फावटी आज आस्पत्रेक खंयच्याय एका चॅकअपाक येताना सडावत आस्पत्रेक येता आसतना थंयसर BP चॅकअप करताच. ओके. त्या वेळा डॉक्टर खंडीत जावन सांगता हाणे तुमकां BP आसा. पूण एकदम एक फावटी आसा जाल्यार तुका आजच तुका BPच्यो गुळयो खाणेच्यो म्हणून सांगना. थोडे फावटी व्हायट कॉलर ब्लड प्रेशर म्हणटात. ओके. आतां डॉक्टराक पळयल्या डॉक्टराचो कोट पळयल्या लक्षणां ह्या डॉक्टराक पळयच्या लक्षणां BP चडटा. टेन्शन तशें म्हाका एक अनुभव आसा. ओके सांगा. अशें एक पेशंट हॉस्पिटलाक येताना मात्र BP तेची चड आसता. ओके. देखून सडावत आस्पत्रेंत हांव आसता आसतना मागीर दादल्या मनशांक पळयतना BP चडटा. तसले एक समस्या आसतात. सायकोलॉजिकली आसता. देखून खालें म्हणचें म्हळ्यार एक फस्ट एक चॅकअपाक येतानाच BP आसल्यार बरा तुका एक प्रेशर आसा BP आसा म्हूण सांगचें न्ही. ते 2-3 चॅकअप जावन सारकें इवन घराय ब्लड प्रेशर चॅक करयेत तें कितें सांगता मुखार. अशें एक 2-3 चॅकअपा उपरांत तुजी BP दाळे एक 150, 160, 170 तशी आसा
त्या दळा तुमकां BP आसा हे साधारण ऑब्जर्वेशन कितल्या टायमार म्हणसर दोन मागीर एक फायनल करूंक जाय पडटा सदांच एक तीन टेस्ट करचे पडटा 3 टेस्ट वय म्हळ्यार विदीन ए वीक हप्त्यांत एक पावटी आनी दुसऱ्या हप्त्यान तिसऱ्या हप्त्यान ती BP एक चॅकअप करियेत तें कोणाक सिमटम्स नासतना आस्पत्रेक येता आसतना तें BP आसा म्हणून सांगल्यार दुसरे कडेन एक चॅकअप करन ओके समजप. आता तुम्ही ते नॉर्मल कंडिशन म्हणून सांगलें आता एबनॉर्मल कशें आता तुम्ही सांगलें BP हाय जाल्ल्याच्या झाडा थंय स्ट्रोक जावचे आर मारचे ते संभव आसा म्हणून तुम्ही सांगलें सिस्टर न्ही जाय की स्ट्रोक मारल्ल्यांक पळयतना आर मारल्ल्यांक पळयतना बिरमत दिसता कित्याक म्हळ्यार एक्टीव आसतात मागीर कशें एक जस्ट लायक निस्तेज जावन आसचे खंयचो एक बाग कुडीचो बाग यूज करूंक जायनातल्या परिस्थितीर आसचे सिस्टर हे आर मारचे म्हळ्यार कितें स्ट्रोक म्हळ्यार कितें वय आतां आमच्या कुडींत प्रत्येक जावन एक रायट लेग रायट हँड आनी रायट सायडीचे आमचे काय म्हणटात विश्वे तोंडाचे या मसाळ जागे मसल्स म्हणटात हे रायट सायड तशेंच लेफ्ट सायड लेफ्ट लेग लेफ्ट हँड आनी लेफ्ट सायडीच्या मसल्स तोंडाचे मसल्स हे सकड एक कार्य या चलन जावंक ते नियंत्रण ब्रेनांत आसता ओके आतां ब्रेनांत जर थंयसर खंय अडकळी आयल्यो या ब्लड फ्लो जावंक एक ब्लॉक जालें या रगत वेचे त्यो रक्तनाळी त्यो कांय फुटल्यो तर या रगत स्त्राव जालें तर थंयसर ते या आमच्या कुडीच्या सांगलें रायट आनी लेफ्ट सायडीक एक आर मारची या विकनेस या पॅरालिसीस जावचें म्हूण सांगता आतां हांवें सांगलें रायट आनी लेफ्ट आतां रायट ब्रेन कितें जर जालें तर रायट ब्रेनान तशें प्रॉब्लेम आसा तर लेफ्ट सायडीक मॅनिफेस्टेशन जाता लेफ्ट सायड आतां लेफ्ट ब्रेनांत जर कांय प्रॉब्लेम आसलें जाल्यार रायट सायडीक रायट हात रायट लेग आनी रायट मसाळ कुस आमच्या तोंडाची हें एफेक्ट जावंक चान्स आसा देखून आमी पळयलें आर मारची म्हळ्यार एक सायड विकनेस जावचें या हात वयर व्हरूंक जायना पाय सोलोंक जायना या उलयतना उलोवंक समा उलयलें समजना थोडे पावटी लाळ गळची या काय म्हणटा आमी शिंपी गळची ती विकनेस जावन जाता असलें आर मारची म्हणून आमी या स्ट्रोक म्हणटा सिस्टर ताच्या मध्ये म्हाका आनी एक क्लॅरिफिकेशन ते सडावत जावन खाली एके फावटी तोंडाक मात्र आर मारची आसता बेल पाल्सी म्हणटात न्ही सो ते ब्लड प्रेशराच्या हाचेर जावचें की या दुसऱ्या खंयच्या कारणांतून जाता तें दुसरें ते नर्व्स ओके या फेशियल नर्व म्हणटा हांव ते नर्व एफेक्ट जावचें हें प्रेशराचें आनी ताचें संबंद प्रेशराक आनी ताका कांय संबंद ना तर सिस्टर आतां एका व्यक्तीक एक आर मारली म्हणून जाल्यार खंयच्या कारणा खातीर ताका ती आर मारता या हांवें सांगलें मेन 2 संगती आर मारूंक या स्ट्रोक जावंक 2 संगती एक आमच्या त्या रक्तनाळी या ब्रेनाक ब्लड आतां ब्रेनाक ग्लुकोज आनी ऑक्सिजन सप्लाय जायचे ओके आतां थंयसर आतां हें निरंतर चालू आसतना ब्रेन बरें फंक्शन जाता आतां थंयसर त्या रक्तनाळींच्या ब्लड वेसल्सांत कांय ब्लॉक आसा तर ओके ना जाल्यार थंयसर रक्तनाळी या ब्लड पास जावचे ते ब्लड वेसल्स जर फुटले तर ते रक्तस्राव जाता तर हें खंडीत हे 2 संगती मेन जावन या हाका आमी इस्चिमीक स्ट्रोक या हेमरेजीक स्ट्रोक 2 संगती इस्चिमीक स्ट्रोक आनी हेमरेजीक स्ट्रोक म्हणटा इस्चिमीक स्ट्रोक म्हळ्यार कांय ब्लॉक जावन थंयसर रगत सप्लाय या ब्लड सप्लाय या ऑक्सिजन सप्लाय ना दुसरें हेमरेजीक म्हळ्यार थंयसर ब्लिडींग जाता ब्रेनांत सो हे 2 कारणां वरवीं खंडीत जावन एका व्यक्तीक स्ट्रोक जावचे चान्स आसा तर एका व्यक्तीक स्ट्रोक जालोच
त्या झाडा आमकां दुबाव जाता ताका स्ट्रोक जाला म्हणून त्या झाडा आमी काणगेत जे असले प्रिकॉशन्स या मुंजाग्रता क्रमांक कितें करूंक जाता त्या मुमेंटाक ह्या विशयांत एक माहिती आमच्या विक्षकांक. आतां थोडे फावटी आस्पत्री मस्त पयस आसूंक पुरो. या घरांत हांव न्हू एका व्यक्तीक इमिजिएटली हॉस्पिटलाक वचूंक थंयसर ट्रान्सपोर्ट या थंय टायम काडटा. आतां एका व्यक्तीक फस्ट एक दुबाव आसा तर पयलें त्या व्यक्तीक फ्लॅट न्हिदायचें. या ताका कांय विकनेस जालां पिवोंक तशें कांय दिवं नजो. कांय पिवोंक दिनासतना या कांय चड इतें करनासतना फ्लॅट न्हिदोवचें आनी सायडीक न्हिदोवचें. अशें स्ट्रेट न्हिदचें न्ही, सायडीक न्हिदोवचें तें दमसर. पूण इमिजिएटली वेहिकल हें कॉन्टेक्ट करून वेहिकल हाडून इमिजिएटली हॉस्पिटलाक पावचें तसली डिलिव्हरी पयलें करचें पडटा. आनी देखून टेन्शन करचें न्ही, फस्ट त्या व्यक्तीक फ्लॅट न्हिदोवन एका सायडीक घालचें. मागीर हॉस्पिटलाक गेल्या उपरांत जर कितें डॉक्टर तें चॅकअप करता, CT स्कॅन MRI काडून कितें गरज आसा तें सांगता, ताचे उपरांत कांय ट्रिटमेंट तें मुखार वेता. ताच्या पयलें कांय दिवन ह्या व्यक्तीक कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी कळीत आसना खंयच्या रितीचो स्ट्रोक म्हणून. देखून ह्या स्ट्रोक ह्या दुसरें खंयचें कारांनी आसूंक पुरो. देखून कांयच दिनासतना ह्या व्यक्तीक फस्ट तशें जाता आसतना सायडीक घालचें म्हणून. हें आतां तुमी सांगलें जाल्या उपरांत कितें गी म्हूण. वय पूण प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्यूर म्हणून आमी सांगता. सो त्या प्रकार जर तर आमच्या जिवितांत असले समस्ये उपजानातले बरे खंयच्या रितीर आमी आमच्या जिविताची आमच्या जिणेची रीत या दुसरे खंयचे अल्टरनेटीव उपाय आसात ते एक तुमची एक माहिती. आतां खंडीत जावन BP येवच्या पयलेंच मस्त संगती आमी केल्ल्यो तर खंडीत जावन हें आडावंक साध्य आसा. आतां पयलें आमी सांगचें तर पयलें एक मीठ आमी खालें सेवतां पळय गे तें एक खारान हांवें उडोवंक थंयसर हांवें सांगूं ना, पूण तें मीठ अदीक रितीन मीठ सेवचें तें BP चड जावंक एक कारण. देखून आमच्या खाणांत इल्लेशें मीठ उणें करचें बरें. प्रत्येक जावन कोणाक प्रेशर येवंक चान्स आसा ह्या कुटुंबांत आसा आनी पयलेंच मीठ चड कांय नासतना मे बी एक दिसाक 1 टीस्पून पावता तसलें एक खाणांत मिठाचें. तशेंच थोडीं लोणचीं या खोळाक घाल्लें मिठान घाल्लें आंबे पणस असलें या पापड आपोळो असलें मिठान. आनी तशेंच प्रोसेस्ड फूड सडावत जावन मीठ चड घाल चिप्स तसलें पुरो मस्त मीठ घालून खालें म्हणटात प्रिजर्व करतात असलें एक आडावचें बरें एक. ओके. दुसरें सांगती व्यायाम. आमकां दिसाक एक अर्दो घंटो व्यायाम करी जायस. ह्या मुखांत्र मोठा येवची आडावेत आनी थंयसर BP नातले बरी पळयवेत. 2. तिसरें जाता तितलें हें टेन्शन कितें आमी म्हणटा पळय डे टू डे टेन्शन तें जाता तितलें आमी इल्लेशें टेन्शन येता आसतना आमी डायवर्ट करून खंयचे हॉबीज आसात या तुका कळ्ळें मस्त संतोश दिता तसले संगती आमी करचे बऱ्या. ताच्या बदलाक तें टेन्शनारूच रावून BP सोडोवच्या बदलाक या BP येवंक एक अवकाश दिवच्या बदलाक जाता तितलें इल्लें रिलॅक्स मायंडान काम करचें बरें. मागीर थंयसर बीडी सेवन या दुमटी काले म्हणटा आमी तंबाखू निकोटीन तसल्यो वस्तू सेवच्या या आमाल पिवणें कितें जर यूज करतात तर हें पयलेंच आमकां असले संगती केल्यार BP येवचे चान्स आसा. आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आसा तर बेगीनच पयलें आनी पुरा एक उतर प्रायर BP येता म्हणटात. पूण आतां 20 वयर सडावत जावन मस्त जाणां मध्यम प्राय पावतना सडावत जाणां BP आसा. तरणाटे म्हणटात आतां म्हाका BP आसा म्हणटात असलें. देखून असलें मादक द्रव्य या कितें अल्कोहॉल तसलें एक उणें करचें या सेवनासतना रावचेंच बरें. ताचे उपरांत हांवें एक्सरसायज सांगलें आनी
खाणान ती मिठाचें अंश उणें करचें आनी मायंड फ्री दवरची, रिलॅक्स दवरची, मागीर मोठा येनातले बरी सांबाळून व्हरचें. असले संगती मस्त इम्पॉर्टंट. आनी एक्टिविटीज चड करचें. ओके. एक्टिविटीज चड करचें. फिजिकल एक्टिविटीज इल्ले चड करचें. इल्लो वेळ भायर इल्लेशें फिजिकल काम. आनी एकच वेळा असलें कामाक अवकाश ना तर एक अर्द घंटो वॉकिंग करन. दिसा अर्द घंटो मिनिमम वॉकिंग केल्यार बरें. सिस्टर, आता तुम्ही आमचे जिणेरीचे विशयान तुम्ही सांगलें आनी पर्टिक्युलरली आमी सेवनचें तें खाण तातूंत मिठा विशयान तुम्ही सांगलें. आतां ओके, मीठ निजाकी BP रेज करता, पूण मिठा सांगात आमी हेरी करता कार्बोहायड्रेट, रांदवई आनी तशेंच ग्लुकोज रिलेटेड तसले फूड आयटम्स BPक खंयच्या रितीर फॅक्टर्स जातात? कांय चडोवंक साध्य आसा की या खंयच्या रितीर फॅक्टर ताजेर परिणाम घालनात? आमी हर एक आमचें फुडांत तें कितें सेवता तें न्युट्रिशियस जायचें. ओके. तशें जंक फूड न्ही, न्युट्रिशियस. आनी दुसरें हर एक संगती आसा जे खानांत, वेज जावं नॉन वेज जावं हर एक. आनी थंयसर मीठ आसा जे मीठ न्ही मीठ लिमीट. हर एक तें खाण लिमीट. आनी आतां आमी पळोवचें तें फूड कशें घरा रांदच्या बदलाक सडावत वेळ ना म्हणून वचून हाडटात. थंयसर तें प्रिपरेशन आनी घरा कडचें प्रिपरेशनान मस्त डिफरन्स आसा. तें फास्ट फूड तसल्यांक पुरा तातूंत आर्टिफिशियल कलर, इन्ग्रेडियंट्स, केमिकल घालतात. वय. आनी आतां आमी थोडे पळय मसाला पावडर्सांनी या पिड्या तातूंत मीठ ऑलरेडी ऍड करनासता. ओके. तसल्लें पुरा खंडीत जावन एका खानांत आमी यूज करनासतना घराच तयार केल्यार भोव बरें. आतां आमी कुटुंब जिवितांत असले एक परिस्थिती आसल्या त्या झाडाक म्हाका सांगा तुमी. आतां एक व्यक्ती ताका हायपरटेन्शन आसता, उलयल्ले कुठले आंगार येता, तसल्या परिस्थितींत आमी कुटुंबांत आसलेल्या हेर सदस्यांनी आमी खंयच्या रितीर आमची जिणेय रीत तांचे सांगाता होंदोवन वचाचे सिस्टर? वय, एक ताका खंडीत जावन कोणाक BP आसा, हायपरटेन्शन आसा, तांकां ट्रिटमेंट जायचें. खंडीत एक ट्रिटमेंट. दुसरें आतां ट्रिटमेंट आसतना थंयसर खंडीत जावन ताचें एक कालें जाता, हेल्थ इल्लें इम्प्रूव जाता एक. दुसरें मॉरल सपोर्ट जायचें पडटा. मॉरल सपोर्ट सोंसणीकायेन त्या व्यक्ती संगी सोडधड करन वचाचें पडटा. तें कोण BP पळय असले समस्या ना तांणी समजोन आनी एका व्यक्ती संगी वचाचें पडटा. ताच्या BP दोनांचे BP चडोवंक घेवंक नजो. वय देखून तांकां देखून आमी सांगचें सडावत जावं सोंसणीकायी या मोर ऑफ थिंग्स थोडे फावटी चड उणें जाता. चड उणें जाता आसतना तें चड उणें बेगीनच एका निर्धाराक, एक रॉंग निर्धाराक येनासतना ओके कितें म्हणून एक समजोन घेवन सांगाता बसून समजोन मागीर निर्धार घेवचें बरें. आतां थोडे फावटी मस्त फावटी अशें जाता, तक्षण राग येता, एक व्यक्ती इमिजिएटली डिसिजन करता. तें डिसिजन खंडीत बऱ्याक पडना. रागाच्या टायमार कितें डिसिजन करता तें खंडीत बऱ्याक पडना. देखून थंयसर राग निवाचें या समाधान काणगेचें. देखून उरिल्ल्यांनी थोडे फावटी सोंसणीक जावंक सोडधड जावंक आसा त्या व्यक्तीक बरें एक्सेप्टन्स या स्विकार करचें तसलो मनोभाव आसाच. सिस्टर, आतां येदोळ पर्यंत आमी हायपरटेन्शन या BP हाय जाल्ल्या झाडाक कितें पुरो प्रिकॉशन्स घेवचे आनी त्या विशयांत खंयच्या रितीर आमी थोडे खंयच्या रितीर प्रिकॉशन्स घेवचे ह्या विशयान तुमी भोव आपुरबायेन आमच्या विक्षका लागीं वांटून घेतले. आतां येदोळ म्हणसर आमी हाय BPच्या विशयांत उलयल्या, पूण थोडे फावटी आमकां आमच्या सुतुरांत, आमच्या परिसरांत आनी आमच्या दिसपडत्या जिवनांत आनी एक शब्द आयकूंक मेळटा, लो प्रेशर. वय, आतां येदोळ म्हणसर आमी हाय BPचेर उलयल्या. हें लो प्रेशर म्हळ्यार कितें आनी हाचे तावन खंयच्या रितीचे प्रॉब्लेम आसात, प्रॉब्लेमाची संभावना कशी? आतां मस्त फावटी आमी ह्या दिसांनी सडावत जाणांचे पळयतना BP लोत म्हणटात आनी मस्त जाणां लो BP म्हणटात. पूण एक आतां कुटुंबांत सगळ्यांक लोत BP आसा. थंयसर केदाळय तांचे रिडिंग्स पळयल्यार
90/60 ओके 90/50 तशें आसता. तशें आसतना तांकां एक कांय सिमटम्स दिसून येनात. ते म्हळ्यार कुटुंबांत ती सगळ्यांक आसा तशेंच. पूण एका व्यक्तीक एक सडन BP लो जाल्यार केदाळे ताची एक BP 120/80 आसता या 120/70 आसता. पूण एक दीस कालेंगी सडन ताका एक BP 90 आयली. त्या दाळा ताका सिमटम्स दिसतात. ओके त्या दाळा ताचे तकली गोवन पडोवंक पुरो या तकली गोड आसूंक पुरो. थोडे फावटी स्वेटींग सडन घामयतलो, विकनेस असलें पुरासाण असले सिमटम्स दिसून येतात. देखून त्या टायमार असले सिमटम्स आसा जाल्यार BP आमी सदावत मीठ उणें जाल्यार तशें जाता. कुडीक मीठ उणें जाल्यार त्या दाळा तांणी मीठ घेवचें. मीठ म्हळ्यार कडे मीठ एक उदकान घालून या ORS आसा ORS घेवचें. नाजाल्यार लायम ज्यूस ताका इल्लेशें मीठ घालून सेवचें. या सुकी मासली कवियत त्या टायमार अशें मीठ आसले वस्तू तांच्या खानांत घालयत. नंतर तांकां पळय इल्लें ट्रिटमेंट दिवचें पडटा. थोडे फावटी लो BP कंटिन्युअस अशें प्रॉब्लेम जाता जाल्यार कारण कितें म्हूण दिवचें पडटा. खंयच्या कारणा वरवीं तशें लो BP जाता या सोडियम कित्याक उणें जाता तें पळोवन. इवन प्राय जाता आसतना थोड्यांक सोडियम उणें जाता. प्राय जाता ती खंयच्या समज सारकें उलयनात. एक दुसऱ्यान कालेंगी उलयल्लें बरी जाता जाल्यार आमकां कळटा सोडियम लो जालां. ते जाल्यार तांकां सोडियम इनटेक या हॉस्पिटलांत तांकां सोडियम दितात. नंतर घरांत इल्लेशें सोडियम घालून या ORS घालून दिवचें पडटा. सो तशें आमचें आतां ब्लड प्रेशर म्हळ्यार नॉर्मल आसल्यार मनीस नॉर्मल, चड जाल्यार प्रॉब्लेम, उणें जाल्यार प्रॉब्लेम. तशें म्हळ्यार नो टेन्शन नो BP म्हळ्यार आमकां टेन्शन जर तर आमी काण घेना जाल्यार कंडिशन आमकां BP येना म्हणून. पूण सिस्टर आतां हें ओके टेन्शन काण घेनासतना रावचें सारकें. पूण खंयच्या रितीर होमिओपथींत ताका चिकित्सा आसा, चिकित्सेची विधानां कशी आसा? हय आतां सडावत जावन रेगुलर चॅकअपाक येता आसतना या दुसऱ्या पिडेक आनी येता आसतना थंयसर हांव BP चॅकअप करता आनी कळटा म्हाका ह्या व्यक्तीक ऑलरेडी BPक ट्रिटमेंट कर नासात तर आनी तांचें ट्रिटमेंट तशेंच कंटिन्यू करता. पूण थोड्यांक सांगतात आमकां आमी इतल्या वर्सांत हांव मेडिसन खान म्हणटा आसा आतां कांय म्हणी होमिओपॅथी वखद गेल्यार जाता गी म्हणून असले एक थोडे दुबाव ह्या समस्येक सांगतात. हांवें सांगचें म्हळ्यार मस्त वर्सांत हांव न्हू BPच्यो गुळयो खावन नासल्यार खंडीत जावन त्या कूड त्या मेडिसनाक वंदो नासता. देखून ती वखदां तशेंच कंटिन्यू करूंक सांगता. पूण ताचे सांगताच होमिओपॅथी एक हांवें पयलें हांव सांगलां होलिस्टीक एप्रोच. तांचे सकड केस डिटेल्स प्रकान घेवन तांच्या कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिटमेंट ताच्या ओट्टूक खाली BPक म्हणून एक प्रत्येक रितीनी तशें मेडिसन आसात. ओके चिकित्सा आसा तें दिवयेत आनी त्या मुखांतर कांय करीत म्हळ्यार आतां BP कितें वखद खावन घेतात तांकां स्लोली तो डोस उणें करियेत. आलोपॅथी वखदां ते उणें करियेत आनी ह्या मुखांतर तांकां सोकास तांच्या BPक कंट्रोल दवरूंक जाता. एक दुसरें खालें म्हळ्यार आतां तांणी पयलें हांव मेडिसनांत खावन घेवना. आतां ते म्हजे कडच्यान येतात त्या दाळा हांव चॅकअप करता आसतना 1 या 2-3 चॅकअप करता आसतना BP आसा म्हूण कळ्ळें. त्या दाळा हांव पयलें सांगता तुमच्या खाणांत मीठ उणें करा. दुसरें एक्सरसायज एक हाफ एन आवर डेली एक्सरसायज करचें म्हूण सांगता. तिसरें तुमी टेन्शन आसा गी विचारता. टेन्शन आसा तर खंयच्या रितीनी ते परिहार पळयत आनी हें टेन्शन खंयच्या रितीनी तुका असले समस्या येता आसतना कितें करी जाय म्हूण थोडे सूत्र हांव सांगता. आनी हें पयलें लायफ मॉडिफिकेशन जायचें. ताचे सांगताच ट्रिटमेंट खंडीत जावन उपकाराक पडटा. सिस्टर आनीक आतां तुमी आतां होमिओपॅथीची चिकित्सा विशयान तुमी सांगलें. पूण सडावत
जनरल जावन चिकित्साच्या विशयांत लोकांचे अभिप्राय आनी हेरांनी तांच्या मतींत घाल्ले एक विशय कितें म्हणून सांगल्यार वन्स यू स्टार्ट द मेडिसीन फॉर ब्लड प्रेशराक एक फावटी तुवें मेडिसीन स्टार्ट केलें जाल्यार दॅट शूड बी कंटिन्युअस तुजे जिणेचे अखेर पर्यंत तुवें ते वखदां काण घेवनच आसाचें म्हण ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कशे सिस्टर? सडावत जावन ते एक काल म्हणटात मतींत आसा आतां एक फावटीन BP स्टार्ट जाल्यार आसता म्हणून कशें हांवें तें लास्ट टायम सांगलें पळय डायबिटीस पूण ते कंट्रोलार दवरयेत. ओके. एक फावटी सुरू जाल्यार तें आखेर पर्यंत आसा म्हणून सांगयेत. एका व्यक्तीक प्रेशर आसा जाल्यार लास्ट म्हणसरी प्रेशर आसा म्हणून सांगयेत पूण तें कंट्रोलार दवरन ह्या मितीचेर दवरन तुका रिवर्स करयेत खंडीत जावन रिवर्स म्हळ्यार नॉर्मलारूच दवरयेत पूण तें मेडिसन तुका स्टॉप करूंक जायना. तें मेडिसनार आसाचें पडटा कित्याक म्हळ्यार एनी टायम तुजी BP थोडे फावटी शूट जावयेत. ओके. एकच वेळा तूं मेडिसन खान म्हूण नाय थंय शूट जालें मागीर स्ट्रोक कितें हांवें सांगलें पळय स्ट्रोक जावचे चान्स आसा. देखून केदाळय चॅकअप करन कंट्रोलार दवरचें भोव बरें. मस्त देव बरें करूं सिस्टर. तुमकां कितें म्हळ्यार भोव अपुरबायेन येदोळ पर्यंत BPच्या विशयांत तुमी तुमची जाणवाय आनी वर्ती माहेत आमच्या विक्षकांक दिली. मोगाच्या विक्षकांनो येदोळ पर्यंत भोव अपुरबायेन मानादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो इणें ब्लड प्रेशर म्हळ्यार कितें आनी खंयच्या रितीर तातूंत प्रॉब्लेम्स जातात खंयच्या रितीर आमी ते कंट्रोलाक हाडयेंत वर्त्या रितीर आमकां माहेत वांटली. आनी सोमारा तावनच एक विशेष कॅम्प तिचे आसा येदोळच सिस्टरान एक फावटी सांगला. आनी ह्या हप्त्यांत जावच्या त्या विशेष कॅम्पांत रक्तदाबाच्या विशयांत हायपरटेन्शन या ब्लड प्रेशराच्या विशयांत तुमकां कितेंय जर तर प्रॉब्लेम आसात तुमी थंय वचून सिस्टराक मेळचें आनी संपूर्ण रितीर सिस्टरा लागीं तुमी उलोवचें आनी तिणें दिल्लें तें वखद आनी तिणें दिल्लें तें गायडन्स तुमी काण घेवन तुमचो तो तुमचें ब्लड प्रेशर एक लेवलार हाडूंक जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करता. तितलें मात्र न्हय सिस्टर आमचे खातीर फाटल्या सबार आंगड्या जावन एक भोव एक मिसांव करन आसा. हे मिसांव आमी हेरांक पावयचे जाल्यार हो व्हिडिओ तुमी हेरां संगी शेअर करा आनी सिस्टरान करच्या मिसांव विशयांत हेरांकी तुमी एक माहेत दिया. सर्वांकी सिस्टराच्या मिसांवांतावन एक बरी भलायकी लाबून दी म्हूण आमी आशेता. सिस्टर आतां निमाणें हांवें येदोळ म्हणसो सांगून जालें पूण आतां प्ले कार्ड देता पब्लिसिटी येताना तुमी एक फावटी सांगा ह्या तुमच्या फ्री कॅम्पा विशयांत आमच्या विक्षकांक. वय परत 29 4 तारखे पर्यंत हें कॅम्प तोकोट तशेंच गुरपूर दोनी क्लिनिकांत आसतलें. आयिल्ल्या सर्वांक फ्री BP चॅकअप. तशेंच कितेंय तुमकां सिमटम्स आसात कसलें प्रॉब्लेम आसा जर खंडीत जावन उचित चिकित्साय लागतली. तेंच न्हय तुमकां कितें माहेत गरज आसा तें तुमी विचारयेत या तुमकां खंडीत जावन खंयच्या रितीचें एक डायट या लायफस्टायल गरजेचें तें हांव खंडीत सांगता. सो देखून ह्या कॅम्पाचो खंडीत जावन तुमी प्रयोजन घेजय आनी त्या मुखार तुमचें जिवीत भलायकी बरी जायचें म्हूण म्हजी आशा. आतां निमाण्या हंतार आमी आसा येदोळ पर्यंत BP म्हळ्यार कितें त्या विशयांत भोव अपुरबायेन आमी एक संवाद चलयलो. BP आसल्यार BP नासल्यार मनशा जिवीत खंयच्या रितीर आरोग्यवंत जावन ह्या भलायके बरीत जावन चलय जाय म्हूण तुमी एक उतार सांगलें. पूण कार्यक्रमाच्या निमाण्या अंतार एज युजल सदांचे वरी एक संदेश. वय परत सांगता नो टेन्शन नो BP. देखून आमच्या जिविताचे समस्या कितले येवं दी पूण ते समस्या आमी न्हिदोंक येता आसतना ते समस्ये वर न्हिदोंक येचें न्हय. रिलॅक्स्ड स्लीप आसाचें न्हीद भोव प्रामुख्य आनी रिलॅक्स्ड स्लीप. तशेंच गरजे पुरतें एक्सरसायज जायचे. तशेंच खानांत मीठ तशेंच मिठाचे उणें प्रयोग करी जाय आनी बरें खाण बरें चिंताप पॉजिटीव एटिट्यूड आनी बरें उलोवणें हें गरजेचें. ह्या मुखांत्र खंडीत जावन BP नासतना ह्या काल म्हणटात हायपर टेन्शन नासतना
या ताका संबंदीत जाल्लें प्रत्येक जावन मारच्या विशयांत आज आमी सांगलें तशें जायनासतना भलायके बरें जिवान जिवंक सर्वांक एक आपोवणें हांगासर हांव दिवंक खुशी वारता. देव बरें करूं सिस्टर. भोव अपुर्बायेन हो संवाद चलोवन गेलो आनी आमच्या विक्षकांनी सर्व विक्षकांनी ह्या संवादांत वर्त्या मोगान तांणी भाग घेतलो आनी तुमचे तावन गरजेची माहिती तांणी जोडून घेतली. देखून सर्व आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर्व विक्षकाच्या नांवी आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू म्हणटा. तुमच्या मिसांवाचेर देवाची धाराळ आशिर्वादां आमी आशेता. थँक्यू. मोगाच्या विक्षकान येदोळच सिस्टरान सांगलें, नो टेन्शन नो BP. नो टेन्शन नो BP इतले सरळ सूत्र कोणी आमकां दिवंक शकचे ना. जाल्यार आज ह्या वर्त्या कार्यक्रमांत तुमी समेस्तांनी भाग घेतला. हे कार्यक्रम तुमकां बरें लागले तर खंडीत कमेंट बॉक्सांत तुमी ते कमेंट करा आनी सिस्टराच्या मिसांवाक सर बऱ्या आशेवया. आनी तशेंच अपुर्बायेचो हो आंकडो हो व्हिडिओ तुमी हेरां संगी शेअर करा आनी अनेक विशय काणयो मुखल्या आंकड्यांत आमची तुमची भेट जाता म्हणसर आमचो आनी तुमचो मोग असोच आसूं दी. देव बरें करूं.